ताणें बंधनाक घालून ताणें सांगलें की गोंयकारांक आपूण आडयतलो म्हणून भितर वचपाक ताणें तें बील पास करूच ना आनी तें इम्प्लिमेंटेशनूय जावना खंयचें तें हाजें तें हाजें गोंयकारान कजिनोक वचपाचें सो हे आनी एक मुद्द्याचेर आसा की आमी चुकले खंय म्हणजे पॉलिटिशियन चुकले मनीस चुकले एज अ सिटीजन की कितें चुकलें की जाका लागून आमी गोंयचें अशें नांव बदनाम जाता आनी गोंयचें तुमी जें स्वप्न पळयल्लें तें स्वप्न ना इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा पूण सद्या गोंय पळयत जाल्यार गोंयकाराच्या हातीन ना बरोबर खंय चुकलें आनी कोण चुकलें अशें दिसता तुमकां ती कितें आहा पळय ही परिस्थितीच तशी आसा हें वारें जें कितें येता तें वारें कशें येता म्हणजे तें ताजो आनी हें कित्याक लागून घडलें हें सांगप बरें कठीण आसा ज्या प्रमाणे जशी परिस्थिती निर्माण जाता आतां तुमी पळया इलेक्शना भितर हो सगळो मेन म्हणजे इलेक्शना वेळार एका मनशा फाटल्यान एका मता लागून 5,000 रुपया ते दितात बरोबर भुरगे कामां येवंक जाय म्हणून तांकां मट्टण दितात तांकां सोऱ्या बाटली दितात तांची सगळी वेवस्था केल्ली वतात म्हाका सांग एक तरूण भुरग्याक जाका बरें मार्गदर्शन करपाक सोडून जेन्ना हे लोक जर आपले स्वार्था खातीर जर तांकां तें जर वापरूंक जर लागले आनी तांकां भरपूर तांचे आतां पयसो जर येवपाक लागलो कोण सोडटलो आयज तुजो पयसो येता तो कोण सोडटलो काम करून म्हाका नासर म्हाका गरज ना रे हांव रातचो मातसो गेल्या पुरो रातचें म्हाका 1-2 वरां म्हणजे काम केल्या पुरो म्हाका 2,000 भर म्हाका मेळटात म्हाका गरज ना दीसभर काम ही वृत्ती खंयच्यान आयली वृत्ती तर हेच लोक जे निवडून येवपी हे जे लोक जे आसा हे लोक आपले स्वताचो स्वार्थ सादपा खातीर ज्या लोकांनी ह्या भुरग्यांक वापरले ते लोक खरें म्हणजे तांकां कंडेम करूंक जाय आनी ही पार्टी पॉलिटिक्स हें सगळें निमान कडेन आयलें खंय शेवट हांव मुळार सांगिल्लें की हांगा राष्ट्राचें ना राष्ट्राचें हें पळोवपाचें ना हांगा चल्लां तें फक्त पार्टीचें हित कशें इतलेंच पळोवपाचें चल्लां जेन्ना जेन्ना गोंय लिबरेट जालें नंतर आमी एक फुडली दिशा गोंयांक दिवपाक जाय त्या दिशा दिवपा खातीर स्वातंत्र्य सैनिकांनी कांयच वावर कित्याक करूं ना स्वातंत्र्य सैनिकांनी वावर करपाक स्वातंत्र्य सैनिकांक चान्स मेळ्ळो खंय तेन्ना काय स्वातंत्र्य सैनीक जाणटे नाशिल्ले तेन्ना तितलेच यंग आशिल्ले प्रत्येक जाण काम करता तुमी जाणात पळय जेन्ना सांगता न्ही जेन्ना सुरवातीक खंयच्याय राष्ट्रा भितर स्वातंत्र्य जेन्ना जे लोक हाडटात हांकां मॅक्झिमम ती सत्ता मेळोवपाचें काम दिवपाचें काम हें तांकां जाता ते लोक कित्याक त्या दिशे ठरोवपाचे दृश्टीन तांचे कडेन कितें तरी आसता अभ्यास आसा त्या दृश्टीन तांकां दिल्लें वता तांणी सॅक्रिफायस केल्लो एक्झॅक्टली पूण गोंयांक ताजें उलट जालें कशें हांगा उलट जालें अशें हांगा जेन्ना पयलीं अख्ख्या भारता भितर जी काँग्रेस पार्टी म्हणून जी चलयताली नेहरूची जी पार्टी जी लाल बहादूर शास्त्रीची पार्टी जी चलयताली राज्य चलयताली सगळें भारत त्या गोंया भितर एकटोय तो निवडून हाडलो नासले लोकांनी सगळें तांकां सडपातळ गेले आनी आयलो कोण भाऊसाहेब बांदोडकर आयलो भाऊसाहेब बांदोडकरान आपलें राज्य हांगा चलयलें 18 वर्सां ताणें चलयलें तो सिन्सियर आशिल्लो आनी बारक्या लोकां खातीर तो ही वॉज ऑलवेज सिन्सियर आशिल्लो ताजे बद्दल दुबाव ना तागे प्लस तो पयशे दिवचे पेक्षाय बसून ताजें खंयच्या एका बारीक मनशाचें जें काम आसा कित्याक म्हाका दोळे मुखार सांगता तुमकां म्हणजे हाजे मुखार घडिल्लें एकट्यालें तें फॉरेस्टा भितर तागेलें घर आशिल्लें आनी धनगर तो आनी तो धनगर आयलो म्हणलो बाबा अशें जाल्लें आसा आनी आपल्याला ते आयल्यात आनी ते काडून ते मोडून काडूंक सोदतात तो उठलो आमी कितें म्हाका तो तेन्ना तो पुष्पुशील किरकार आशिल्लो तो म्हाका सामको लागीं आशिल्लो म्हणटा आमी भाऊ कडेन गेले तर तो म्हणलो अशें आसा अरे पुष्पुशील त्या आपय ताजो वयर तो शेफी आसता कोण ताका हांगा आपय ताणें ताका सांगलें भाऊ तशें जायना तें कित्याक तें सरकारी कित्यालें सरकारचें न्ही तशेंच पळय राज्य कोण करता राज्य हांव करता उतर ताची राज्य हांव करता म्हाका ज्या लोकांक ज्या लोकांनी म्हाका निवडून दिल्ले आसता त्या लोकां खातीर हांव जर कांय करूं शकलो ना जाल्यार म्हाका हें राज्य जाय कित्याक हांव तुका सांगता ताका कशें फेवरेबल तेंची ताका स्थायीकपणान तें मेळटलें हें आपल्या तें करूं जाय तसो ती बदलून घे मोपाक सपोर्ट तुमचो फुल्ली सपोर्ट आनी तो जावंकूच जाय हांव जायन जाल्यार पासून आमी सत्याग्रह करतालो एक गजाल आसा सत्याग्रहा विशयी म्हाका विचारपाक जाय तुमकां पूण एक गजाल आसा की दर दिसा कितलेशेच गोंयकार पुर्तुगीज पासपोर्ट घेवन पुर्तुगीज नॅशनलिस्ट जाता शेवटेन वता एका वटेन तुमी गोंय स्वातंत्र्य केलें की आमकां पुर्तुगीज नाका म्हणून आनी गोंयकार तेन्ना तेवटेन वचपाक सोदता तुमकां वॉट इज युअर फिलींग न्ही म्हणजे आमी तांकां पटोवंक शकले ना अजून कित्याक तांकां खरें म्हणजे तेंच कित्याक खरें म्हणजे आतां आज जी क्रिश्चन समाज जो आसा हो पयलीं क्रिश्चन आशिल्लो ना न्ही हो सगळो हिंदू समाज न्ही तेन्ना बाटाबाटी जाल्यो मारले सगळे केले कितली लोकांक काबार करून उडयले न्ही त्या वेळार पूण आमी ह्या लोकांक जे लोक क्रिस्तांव जाले तांकां आमी पटोवंक शकले ना बाबा तुमी आनी आमी एकच खरें म्हणजे तांकां हे जे निवडून जे फुडारी म्हणून जे लोक येतात तांचें काम आशिल्लें जर पश्चिम जर्मनी आनी पूर्व जर्मनी 2 जर्मनी जर जाल्ल्यो ह्यो एक जर जावंक शकतात
मदली जी येदी व्हडली भिंत आहा ती मोडून ताका तोडून सगळे एक करूं तर शकतात. आमचे पास आमी तोडूं शकनात. तुमी अजुनूय सायबिणी येतात प्रसाद घेवपाक, कित्याक तुमी बिलोंग टू दीस. तुमगेले देव जो आसा तो होच देव. म्हणजे सांगपाचें पॉलिटिशियन म्हणजे ह्या पॉलिटिशियनान तांकां जागे केले नात, मुद्दम डिवायड दवरला. कित्याक तें दवरलें इतले खातीर तांच्या फायद्या लागून. ते जर तांकां शाणे जर केले जाल्यार तांकां आज जें कितें करूंक मेळटा तें तांकां करूंक मेळचें ना. गोंया खातीर स्पेशल स्टेटस मागता गोंय गोंयकारा खातीर म्हणून. तुमचें मत कितें की गोंय गोंयकारा खातीर आसचें? बिकॉज वी आर ऑलरेडी इन द मेन स्ट्रीम ऑफ इंडिया. गोंय गोंयकारा खातीर अशें ना. गोंया जशें गोंयकार भायर वचून जशें आपले मुंबईक वचून पडबल्ला, गोंय खंयी कोणाकय कितें खंय वचूंक पाहिजे, पूण जागे विकून जे कितें जे मेळत तें करून जे नाके जी राकेटी करून जे भानगडी जे चलतात म्हणजे कितें आसा ह्याचे बाबतींत हे जे राजकारणी जे लोक आसात तांणी ताजे बद्दल जर ते लक्ष घेतलें राखूंक जाय आशिल्लो, खरें राखूंकूच जाय आशिल्लो. फर्स्ट टायम हांवें पळयलां की फ्रिडम फायटर्स खंयचे म्हणजे आमचे गोंयच्या स्टेटीचे चीफ मिनिस्टराचेर अगेन्स्ट ना. तुमी 18 जूनाच्या भाशणान सुद्दां ताका क्रिटिसायज करून ताका वयर 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 ताका काडला. पूण ते फाटल्या हाका हांव गव्हर्नर बसून जो आसा न्ही हो गव्हर्नर बसूंक गरज ना म्हणून सांगिल्लो. आनी म्हजो प्रश्न हो आशिल्लो की पर्रीकाराक तुमी प्रेज करता पळय. ना, पर्रीकाराक प्रेज करता हांव. तागेली पळय ताजे कडेन तो खरो म्हणजे एक 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 बॉर्न एक इंजिनियर. तो एक माती जर घेतली जायत अथवा कितें जर खंयचें कितें जर घेतलें जायत ताका आकार दिवन ताका तें हाडप हें ताका शक्य आसा. तो आपल्याले काम जी कितें निर्धार केली न्ही ती वळख ती चलयता. कशें चलयता? खंयच्यान पयसो हाडटा? लोकांचेर आतां बोजो वाडला नासो न्ही, बट तें जावंक जायना. ताणें कितें केलां? ताणें ताका खंय तरी एक आपलो एक लिमीट घालून ठरोवची पडटली. कोणाक पयशे दिवचे? ताका अशें दिसता की सगळे लोकांक पयशे दिवचे. तूं सगळ्या लोकांक जर पयशे जर दिले जायत लोक बेकार रावतलो. ताजे स्किमाचेर तुमकां ऑपोजिशन आसा. ताणें जे ह्यो वेगवेगळ्यो हय हातूंत त्यो लागनाशिल्ले पासून ताणें सगळे खूब स्किमी हाडल्यात जातूंत भितर सगळ्यांक पयशे दिवपाक सोदता. तेच दॅट इज रॉंग. सगळ्याक न्ही, जाका डिजर्वींग सांगता जांकां काम करूंक जायना, जे कितें काही योजना आतां बाल तुगे लाडली योजना ओके हांव मान्य करता. बायलांक मॅक्झिमम तुमी कितें बेनिफीट दिवंक सोदतात ते तुमी दिवचे. जाणट्यांक कितले बेनिफीट दिवंक सोदतात तितलें जावचें. ओके आमकां टायम कमी आसा. सो 2 क्वेश्चन. एक म्हणजे पोर्तुगीज टायमाचेर पॅट्रियोटिजमाचो अर्थ असो आशिल्लो की आमी भारतान मेन स्ट्रिमान वचपा खातीर पोर्तुगीजांक धांवणोवप. आमी आतां ऑलरेडी फ्री जाल्ले आसा, भारतान आसा. सद्याच्या युवकां मदीं जर तुमी पॅट्रियोटिजम म्हणटले ओके देशप्रेम म्हणटले जाल्यार ताणें कितें करपाचें जाका लागून ताका आमी म्हणटलो ओ बाबा देशप्रेमी युवक? न्ही पळय आज तुमी जाणात स्वामी विवेकानंदाच्या सद्याचें हें चलता ती 150 वर्सांची जी स्वार्थी ताजोय पसून हांव एक वन ऑफ द मेंबर आसा. आनी तुमकां सांगपाक म्हाका मोठो आनंद जाता की पयर आमची जी रॅली जी दवरिल्ली सूर्य नमस्कार म्हणजे दवरिल्ले आमच्या शिरोड्या भागां भितर 1200 भुरगो आशिल्लो. 1200 तरुण भुरगो आशिल्लो. सामकें अशें बरोबर शिस्तबद्ध एका फाटल्यान एक करून सगळे 1200 भुरगो आशिल्लो. म्हणजे हे तरूण हांव अशें म्हणना की सगळे बरोवन जे ते कोणी करता, काही लोक आशिल्ले ते आसात पूण त्या मानान आज खूब तरूण जो आसा तो खूब वेगवेगळ्या वळणाचेर आसा जो आमकां जो फायदेशीर आसा जो राष्ट्राक. म्हणजे होप लूज जावना. आमी होप लूज करपाक ना. नेवर. त्यानी म्हणजे तें आज जें सद्या जें चल्लां तातूंत भितर भुरगोय जो आसा दे आर एक्सपेक्टिंग समथींग गूड. म्हणजे तांकांय पासून दिसता आमी कितें जाल्यार बरें करचें. आतां वतात थंय तुमी पळयतले वता ती साईबाबाची देवस्थानां जातात. हातूंत भितर मॅक्झिमम तुमी साईची देवस्थान हातूंत भितर जें आसा न्ही त्या भुरगीं जे हिरिरीन जे भाग घेतात कोण घेतात? हांव हरशीं विरोध आसता. कित्याक विरोध? गांवां भितर एक देवूळ आसतना त्या देवळाचें कांय चलना तें बंद दवरतात. नवरात्र चलता थंय किर्तनकार चलता, किर्तन चलना पूण थंय भांगरां चलता. आनी भांगरां आमकां गरज आसा. भांगरां ज्या जाग्यार किर्तन चलनात ती भांगरां व्हरात. म्हणजे ही वृत्ती जाय. पूण ही सगळी आतां नवी जाती जी निर्माणी जातात ती तरूण ताजे फाटल्यान चड आसा. सो देशप्रेम म्हणजे एक तरुणाक दाखोवपाक ताणें कितें करचें पडलें तुमच्या हिशोबान आयच्या काळांत? ती कितें आसा पळय आतां देशप्रेम म्हणजे सांगपा म्हणजे जर एका मनशान आतां शिक्षक आहात तो भुरगो शिक्षकाले मानता तो भुरगो आवय बापायले बी मानतलो. आवय बापायले मानता तागेले जाणटेलो आसा ताकाय बी तो हेल्प करतलो. हाका वेगळें आनी शिक्षण दिवपाक गरज ना. खरें म्हणजे आमकां शिक्षण कोणें दिल्लें? आमकां शिक्षण कोणें दिवना. पूण आमी निमान कडेन हांगा सकाळ फुडें हांगा एक करगुप्पीकार म्हणून एक डॉक्टर आशिल्लो तो सकाळची तो तालीम घेतालो आनी आनंदवाडी हरिजन भुरगे त्यो
झेंडे लगा एक ते स्वातंत्र्य हमारा हे करून ते सकाळ पार्टी उठताले हातूंतल्यान आमी शिकले सांगपा म्हणजे कित्याक हे लोक ते काम करताले तशें ही आसा पूण तांकां दिशा दाखोवपाक जाय आनी इवन ह्या आतां वचत त्यो कमिटी काडून बरे बरे ते फाटले तज्ञ म्हणून जे काडटात न्ही दॅट इज रॉंग ते तज्ञ आहा ते फक्त आपलो स्वार्थ सादपा खातीर वतात हांवें त्या इंग्लिशच्या हातूंत भितर 10th पळयलां हे तुगे हातूंत भितर तुगेले सिनेमा भितर काम करपी अशे हे जे आसा कलाकार आसात तांचे भितर कांय ताका प्रश्नूय ना आनी उत्तरूय ना ते फाटल्यान हेतू कितें एक हांवें धडो वाचलो तातूंत भितर ताजें सगळें दिलां समर दिलें आनी तो तांकां धडो आसा धड्यान कितें पिक्चरान काम करपी हय पिक्चरां करपी पूण ताका कांय ना आनी ताजे फाटल्यान तांकां प्रश्न आनी उत्तर ना ताका म्हाज्या कोतान हांवें हाका म्हणलें एकच चल्लां काय म्हणून हांव ताका तें म्हाका हें आसा तें हांव तें ताका विचारतलो बरें लास्ट क्वेश्चन फुडले आतां 50 वर्सान गोंय खंय आसतलें अशें दिसता तुमकां ना सद्याच्या हातूंत भितर सद्या कितें जालां निमाणे कडेन गोंय पळय आतां सद्या आसा सद्या पासून ट्रेजिनिस्ट हातूंत भितर आसा कित्याक गोंय रोखडें बदलता म्हणजे अशें आसा ते एकट्यान फिलोसॉफरान म्हणलें अशें टू बिल्ड इन द पीपल इज टू बिल्ड ऑन द सँड लोकांचेर आमी अदमास घेवप म्हणजे रेंवेचेर रावन आमी हाजेर परमनंट आशिल्ले भशेन करप पूण रेंवेर माती पडली जाल्यार तूं थंयचो व्हांवन गेलो हें ताका कल्पनाय नासता तशें हे लोक जे आसा आमचे गोंयचे लोक ताका एक फावटी जर तूं ताका एक स्लोगन दिवन जर पठयलो तें खरें कितें आहा तें कुशीन दवर पूण स्लोगन जर दिलो तर फाटलीच तुमी आतां इलेक्शनाचो बारीकसाण पळोवयात हांगा पर्रीकराचे हाणें सगळें मय जावन गेलें गोंय मय इतलें जावपाक कित्याक कारण कितें ही चेंज कित्याक लागून जालें आनी ताजे फाटल्यान तरूण वर्ग मोठे वर्गान म्हणजे गोंय 50 वर्सां नंतर सारकें आसतलें वायट सारकें अशें न्ही हें अशेंच चलतलें कित्याक वयर भारत जें आसा तें भारत सामकें हाल्लां एका वटेन तुमी होप्स आसा म्हणटा यूथ पूण मरपाचें न्ही जगतले आमी एनी हाव वी वील आमी आतां पळय आमकां मन सारकें आमकां बरें जाय आशिल्लें ह्या तरेन जाय आशिल्लें ह्या पद्दतीन घरकुला सारकें आमकां शिक्षण जाय आशिल्लें स्वप्नांतलें गोंय म्हण तुमचें कॉन्सेप्ट आशिल्लो घरकुल सारकोच आशिल्लो आमकां तें म्हणजे कितें आनी म्हाजे कडेन की मागचें पडूं जायना भुरग्यांक तूं वच तें काम कर तातूंतल्यान पयशे मेळय गो हेड नई तालीम सद्या तें स्वप्नांतलें गोंय काय ना तुमचें ना म्हाका दिसना सद्या जालें तें हें जरी जालें तशें त्या बाबतींत हांव हॅपी ना स्वप्नांतलें गोंय ना तरुणा बाबतींत बसून जरी खुबशे तरुण जरी ते जाले जे तरुण आमकां ताजे फाटल्यान जे कितें काम करता ते जे तरुण जर बरे अशें आनी आशिल्ले जाल्यार आमी गोंय कितलें वयर सरता ओके हेजेर आमी आमची मुलाखत सोंपोवया गोंय सद्या आसा तें स्वप्नांतलें गोंय न्ही अशें म्हणटा आमचे स्वातंत्र्य सैनीक संघटनेचे अध्यक्ष चंद्रकांत बाब केंकरे तांणी स्वता गोंयच्या मुक्तीलड्यान काम केल्लेलें आसा ते पावणे 5 वर्सां जेल तांणी भोगलेली आसा आग्वादा ते आशिल्ले सद्या लुसिफोनिया गेम्स ज्यो आयोजन आसा ते म्हणटा की पोर्तुगीज पयलीं आमचेर राज्य करताले हे दाखोवपा खातीर आनी ते आमच्या मनान भिनोवपा खातीर ह्यो गेम्स जाल्ल्यो आसा सो सरकारान आनी पॉसिबल आसा जाल्यार स्पोर्ट्समॅनांनी तेतून काम करचें न्ही तांकां होप आसा पर्रीकर सरकारान आनी खास कर मनोहर पर्रीकर ह्या मनशान तांकां होप आसा ते म्हणटा की तो योग्य तरेन गोंयाक फुडें व्हरतलो पूण पर्रीकर सरकाराचे कांय ज्यो येवजण्यो आसात ते म्हणटा की जाका गरज आसा ताकाच पयशे दी जाका गरज ना ताका पयशे दिवपाची गरज ना आनी एक म्हत्वाची गजाल तांचे म्हणणे प्रमाणे की सद्या आमी राष्ट्रीय राजकारण खेळना की राष्ट्रवाद करिना जाल्यार फक्त पक्षवाद करता आनी पक्षाच्या राजकारणाचेर आमी भर दिल्लो आसा देव बरें करूं तुमी कावंटर पॉयंटार आयले म्हणून You are watching Counterpoint, your own interview series that you watch on your channel every Monday at 7:30, 9:30 and 11:30 p.m. Keep watching Prudent.